youthofgsb नमस्कार. दीपावली परब लागेला त्या दीपावली परबेंतू दिव्याक पोणतीक एक अत्यंत महत्व दिलेलं असं. त्या दिव्या उजवाडाक आता एक अंधकार दूर जावन आमगेला एक जीवनांतू एक चांग जाऊ का एक उजवाड येऊ का म्हणेल का तरी आम्ही दीपावली संदर्भेरी घरा भायरी पोणती जोडोचकी नाव एक गुडदीप लांबोचकी या पुरे करताची. आईचे व्हिडिओ करच्याक कारण कसं म्हणून सांगला रे पोणती तुम्ही मस्त कडेन तुला ना परचेस करच्या असं पुरोची एक मार्केटा वचून की नाव एक ऑनलाईन तुम्ही परचेस करता असं पुरोची जाल्यार आज आम्ही चेतना चाइल्ड डेव्हलपमेंट सेंटर वीटी रोड मंगळूरू हांगासाची हांगाच्या चेडूव तांगेले हातान एक चंद एक पोणती तयार करताची. तुम्ही आता स्क्रीनार पळयता आसाची त्या विज्युअल्स हांगाचे चेडूव कितले चंद पोणत्यो तयार करताची म्हणून सांगून तुम्ही खंडित हांका सगळ्यांक तुमगेला एक सपोर्ट दिवका आणि हांगा तुला ना परचेस कोरका म्हणेल का तरी आईचे एक व्हिडिओ आम्ही करता आसाची. तुम्ही हांगा परचेस केलेल्या निमित्त कसं जाता म्हळ्यार हांगा आशिल्ल्या ह्या एक चेडूवांक तांकां एक प्रोत्साह मेळटा. तशीच चेतना चाइल्ड डेव्हलपमेंट सेंटर हांकांय एक सपोर्ट केला म्हणके जाता. त्या चायनीज मार्केट्सा तुलाना घेतला की हांगा हाताना केलेलं तसं ह्या एक चंद पोणती जळेला री तुमकां एक भारी खुशी जाता म्हणून सांगता तांतो एक नवटना तशें जाल्यार मस्त वेळ कोर नाकाची हांगा तोगू दिसता अशा नंबराक कॉन्टॅक्ट करा आणि तुमगेल पोणती आनी गुडदीप आजी परचेस करा. स्किल डेव्हलपमेंट वृत्तीपर तರಬೇತಿ ಕೆಂಚ ಚಳುವಾಂಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ ತಸ ಚಳುವಾಂಕ आम्ही ते ತರಬೇತಿ दिवन त्यांनी मुखारसून ताजे लाभ मेळका म्हणल्यार उद्देशान तांकां आमी तरबेती दिताची. सो तरबेतींतू कसले आमी आयटम्स तांणी करताची ते नुरित टिचर्सां मुखांतर तांणी करचे आयटम्स ते आमी 360 दिवस हांगा डिस्प्ले करून ते आयल जन ताजे ते घेतात. आनी तशीच आतां दीपावली संदर्भारी पणतीचे आवश्यकता असता. सो आम्ही पणती हांगा करताची मोल्ड आणू पणती करताची आनी त्या पणतीक ताका नमुनवार कलर ते चेडूवांक कसले आयडिया येता त्या आयडिया प्रकार तांणी ते कलरींग करून ताजेर डिजायन आनी परत करून हे आमी डिस्प्ले करून सेल करता दीपावली संदर्भारी म्हणून सांगून आमी तशीच नमुनवार कॅन्डल केलेले आसा. सो तुमी आतां हांगा परत आमी हातूंत दाखयता आसाची. सो हे आयटम्स तुमी आमतले येवन खरेदी करता आमकां प्रोत्साहन दिवका त्या चेडूवांक म्हणून सांगून एक उद्देश. सो ते आमी दिल्लेले आयटम हांगा चेतना बाल विकास केंद्रांतू भायर हांगा डिस्प्ले करून आमी सेल करताची. तुमी सकाळी 9 वरे सुकून संजे 5 गंटे ताय आमी हे दीपावली संदर्भारी 2 तारीख सुकून आमी वेवस्था केलेली आसा. तुम्ही मस्त रितीन आमकां प्रोत्साहन करता म्हणून सांगून हे संदर्भारी हांव निमून घेता. आमगेले असलेची पालना केंद्र उल्लाळांतू आनी रामकुंजांतू आसा. आनी दृश्टिमान्य चेडवांक तरी आमगेले स्कूल स्टेट सिलेबस इंग्लीश मिडियम तांकां जागो ब्रेल लिपींतू आमी क्लास हांगा स्कूल आमगेले कोटेकणी रोडार आसा. सो तेय आमी चेडवांक फुल एज्युकेशन दिता धर्मार्थ जावन एज्युकेशन दिता वसतियुक्त शाळे ते वसतियुक्त स्कूल. सो ते स्कूलाक आमगेले कॉन्टॅक्ट आशिल्ले खंयचेय चेडूं दृश्टिमान्य चेडूं आसून जाय ते तुमी सर्वसाधारण तुमी हेल्प करीत आमकां. हे संदर्भात आमगेले एक अनेक विनंती कसं म्हळ्यार आमी असं चेडूवांगेले पेरंट्सांगेले एक कन्सर्न कसं म्हळ्यार आमगेले नंतर ते चेडूवांक कोण पळोवन घेताची आमगेले वयस आमकां प्राय जाल्यार आमची ते चेडूं बेळवता वताची तांकां पळोवंक कश्ट जाता आमकां. सो तसो जाल्यार चेडूवांक आमी मुखार कसं करचें म्हणून सांगून चिंते रीत आनी करूंक येताची. सो ते खातीर आमी एक व्हड एक प्रोजेक्ट करता आसाची ते कसं म्हळ्यार तांगे लायफ टर्म आमी पळोवंक घेवता तांकां. सो हे आमगेले नरिंगाणा ग्रामांतू
मोंटे बुद्ध म्हणजे कडनं माधव वन म्हणजे करीन ते आम्ही प्रोजेक्ट बिल्डिंग दत्ता आसा. सो ह्या बिल्डिंग रेडी जाता तरी येवची वर्स तेवूय एक केंद्र आमी उद्घाटन जाता. सो तेय हे चळवळाक सहकार्य जाता. आमकां हे डिस्प्ले करचे आयटम्स पुराय तुमगेल्याक पावोवच्याक सहाय केलेले यूथ ऑफ GSB आमी मस्त ऋणी जावन आसांचे. कसले म्हळ्यार त्यांनी प्रतिवर्ष हे संदर्भारी आमकां येवन हे रेकॉर्डिंग करून तुमकां पावयता आसांची. सो तुमी हे सहकार आमकां दिवका म्हूण सांगून यूथ ऑफ GSB मुखांतर हांव सेवा भारतीचे प्रत्येक ट्रस्टील परवा जावन विनंती करून यूथ ऑफ GSB धन्यवाद दिता.